गोंयांत रस्तो सुरक्षा सप्तकाक बेरेस्तारा सावन सुरवात जाली। 1 ऑगस्ट ते 7 ऑगस्ट मेरेन चलपी ह्या रस्तो सुरक्षा सप्तका निमतान गाडयो चलोवप्यां मदीं रस्तो सुरक्षे विशीं जागृताय हाडपाक लागून वेगवेगळ्यो कार्यावळी जातल्यो। मुखेल कार्यावळ पर्वरे जाली। येरादारी मंत्री सुदीन ढवळीकारान कार्यावळ आनी रस्तो सुरक्षा सप्तकाचें उक्तावण केलें। आज म्हाका खूब खुशी जाता जेन्ना एक्सिडेंटचे हे मागले आनी बाब अरुण देसायान तुमचे मुखार दवरले that it is decreasing day by day. That does not mean we won the race. जे रस्ते बरे असले शिवाय हे सेफ्टी वीक मनोवन उपयोग ना। त्या खातीर we will see that maximum this year maximum all roads are made good, especially rural road. We want to make it from 3.5 to 5.5, major district road from 5.5 to 7.5, and wherever that major district roads are with heavy traffic and state highways, we want to make it 4 lane. Apart from this, all national highways also we are trying to have 4 lanes. संवसारीक स्तनपान सप्तका निमतान अन्न आनी पोषण मंडळ गोंयभर वेगवेगळ्यो कार्यावळी घडोवन हाडटा। भलायकी खात्यान घडोवन हाडिल्ले कार्यावळीचें भलायकी मंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकारान उक्तावण केलें। स्तनपान सप्तका निमतान 7 ऑगस्ट मेरेन गोंयभर गांवांनी वेगवेगळ्यो कार्यावळी जातल्यो। If the child is or if the infant is breastfed as per the guidelines of the health department, the infant gets the balanced food, the most clean food, nutritious food, that it is beneficial for both mother and the child. आमचे भुरग्यांचे जे हेल्थ आसा पळय ते बरे करपा खातीर तांकां आमी स्तनपाना बद्दल तांकां म्हायती दिता। तशेंच तांचे आवयक आनी भुरग्याक कितें फायदे आसा स्तनपाना बद्दल ते आमी तांकां म्हायती करून दिता। आतां पळोवया गोंयांतल्यो हेर वाठारांतल्यो कांय घडामोडी। गोवा के जो लोग बेस्ड इन मुंबई जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको हमने ये फिल्म में एज ए टेक्नीशियन लिया है। जैसे कि मैं खुद गोवा का हूँ, मैं इस फिल्म में स्क्रीन प्ले राइटर हूँ प्लस डायरेक्टर हूँ। ये खुद गोवा के प्रोड्यूसर है। इस फिल्म के जो आर्ट डायरेक्टर है सुशांत तारी, वो गोवा के हैं। इस फिल्म के एडिटर्स जो है वीरेंद्र गावसे और दिवाकर भोसले, वो भी गोवा के हैं। और मोहन गावकर जो प्रोडक्शन कोऑर्डिनेटर, वो भी गोवा के हैं। या पक्षान लोकांक शपथ दिलेली की ते येत जाल्यार तिचो डॉक्युमेंट विजन डॉक्युमेंट आसा मॅनिफेस्टो की ते येना फुडें स्क्रॅप करतले विजनल प्लॅन। आज 16 महिने जाले, 17 महिने जाले रिजनल प्लॅन हात पासून लावंक ना। तो लोकांक फटयता की ते कॉमन आसले 2011 आनी हांगा 2021 आनी कॉमन आसले पळय ते चालू आहा। तुका कोणें सांगला ते एक्सेप्ट केला म्हणून लोकांनी? This initiative in the bank is run as a sustainable livelihood initiative. So what are we saying? We are saying that we are not just going to give loans. This is not a dole-out program. What we are saying is that we want to make a person stand on his own feet, on her own feet, and earn sustainable livelihood. इतल्याने खबराचित्र हांगाच सोंपता। पळयत रावत प्रुडंट। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। यू आर वॉचिंग प्रुडंट।